वाड्यार आसा मसुंडेचो फाउंडेशन स्टोन लावपाक आमच्या वांगडा आसा मांद्रेगांवचे MLA जितभाई यारोलकर, तशेंच आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, इतर पंच मंडळी, सरपंच आहा, सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी इतर सगळे माझे ग्रामस्थ आयज हांगासर आमी जमल्या। आमच्या गांवान आमकां जुनास वाड्याक मसुंडी आसली, गांवान आमच्या मसुंडी नासली। ज्या लोकांक मसुंडी नासली तेका लागून आयज हे काम करपाक सुरवात करता। आज आमी हांगासर जमल्या। म्हाका दिसता हो जायतीं वर्सां हो इश्यू आसलेलो मसुंडेचो। आख्खो मांद्रे गांवांत एक जनरल मसुंडी नासली। जायत्या वाठारांनी आसल्यो मसुंड्यो, पण प्रायवेट प्रॉपर्टी आसल्या कारणान जायते मसुंड्यो बंद जाला, लोकांक जायतोच त्रास जालो। आनी आयज आमच्या आमदारान हो फुडाकार घेवन जायत्या लोकांनी ट्राय केल्ली, बट कोणाकूच जांगना। आनी आमचो जितभाई आसल्या कारणान ताणें जायतो त्रास काडून म्हाका दिसता एक 3 वर्सां हो पयलींसून तो ट्राय करता। आनी आयज ताणें ही ऑर्डर हाडून आयज आमच्या मांद्रेच्या गांवा खातीर एक बरी मसुंडी करपाचो ताणें स्टेप घेतलो। आनी आयज एक बरी गजाल, आयज आमी फाउंडेशन स्टोन घातला आनी एका वर्सा भितून सगळीं कामां जातलीं। ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा। पंचायतीच्या सायटीन आमी केल्लें, बट कितें आसा, ही जी फायल आनी हें जें काम आसा तें पंचायतीचे लेवलार जावंक शकना। हेका कॅबिनेटाची गरज आसा। सो कॅबिनेटाची गरज आसल्या कारणान हें काम आमदाराच्याच अंडर जावंक शकतलें। आमी म्हाका दिसता एक रेजोल्युशन धाडलेलें, पर आमचें तें परत येयलें अशें दिसता म्हाका। बट तेचे उपरांत आमदारान आपणें त्रास घेवन स्वता आपूण वचोन ते फॉलोअप करून आपणें करून घेतलें। आज आमी जुनशे आसा, आमच्या वांगडा आमचे जितभाई आसा आमदार, सरपंच आसा, पंच मेंबर आसा। आनी हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की आयज हो दीस आमकां लागून खरोच खुशयेचो दीस आसा की म्हाज्या बापायच्या टायमार 2021 जुनान जी खबर गजाल्ली ती खरीच दुख्खद अशी खबर आसली। त्या खबरीक आमी मायेन सफर केला। सो ते सफर करून लोकांक आमकां जी गरज आसली ती गरज आमच्या भाईन आमकां ती हे करून दिल्या, उपलब्ध करून दिल्या। तेचे बद्दल हांव भाईचे आमदाराचे आमच्या हांव हें म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा तांकां। आनी सगळ्या लोकांची गरज पुरयली त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता, सरपंचाचे आभार मानता। हेचे पयलीं पंचायतीन खूब प्रयत्न केले, कोणी आनीक खूब जाणांनी प्रयत्न केले, पूण त्या प्रयत्नांक यश मेळ्ळो ना। त्या यश मेळपाक लागून कोणाचो तरी एक सपोर्ट जावो पडटा, म्हणजे तोय बी पॉलिटिकल सपोर्ट जावो पडटा। तेका लागून आमच्या आमदारान तेचेर खूब एफर्ट घेतले आनी ही जी मसुंडीचो जो हे आसा विशय आसा तो फुडें व्हेलो, तेचेर फॉलोअप घेतले आनी तेंच्यांनी खरंच बरी गोष्ट केल्या। तेका लागून हांव तेंचे शतशत धन्यवाद म्हणटा। धन्यवाद। 2021 जे जुनान जे इन्सिडेंट घडले त्या टायमार तुम्ही सरपंच आशिल्ले, आमी स्वतः तुमच्याकडे आयिल्ले त्या टायमार। आयज ही खंय तरी पुराय मांद्रे मतदारसंघात खंय तरी लोकांक प्रश्न सॉल्व जाता, कितें सांगू सोदता तुमी? आमी सांगू शकता म्हणजे तेन्ना आमकां सोनूच्या डॅडीक लागून प्रॉब्लेम खूब जालो। तेन्ना सगळेच लोक स्मशानभूमी ना म्हणून खूब लोक एकदम आक्रमक जाले सगळे। आनी तेंच्यांनी अशें ठरयलें की आमी थंयच जाटले पंचायत क्षेत्रांत। म्हणटकच हांवें त्या टायमार MLA आसलो दयानंद सोपटे, ताका फोन केलो। तो म्हणपाक लागलो तूं सरपंच, तूं जे डिसिजन घेता ते डिसिजन म्हाका हेल्पाक असो कोण ना। म्हणून आमचे बरोबरचे जे पंच आसले ते पंचांक आपयले, आतां कितें करया, हो असो बोवाळ जाला। तेन्ना हो जितभाई आमदार नासलो, आमचे कॉन्टॅक्ट आसले। तेन्ना हांवें हेका फोन केलो, तूं भिवं नाका म्हणून आपूण बाबूच्या मार्फत आणि कोणा मार्फत अशें करून ते फोन करून म्हाका मातसो केलें। आनी तेजे उपरांत डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, PI, PSI सगळे आहा। आनी अशा परिस्थितीन सगळ्यांच्या हजेरीन आमी ते थंयसर दहन केलें तेका। तरी पूण म्हाका 8 म्हयने म्हाका कोर्टाक वयचो पडलो डेप्युटी कलेक्टर। कोण तरी निपाणीकर म्हणून कोण तरी हाडलो। तो म्हणटा तूं थंय जळोवन दिलेत कशें? आमचे सरकारी मालमत्तेची विल्हेवाट तूं काडपाक तुका रायट ना। हांवें ताका सांगलें की ते मामलेदार आहा, जॉयंट मामलेदार आहा, सगळ्यांचे हजेरीन जाल्या कारणान हांव एकटो ताका दोशी ठरोवंक शकना। आनी आमी रिजोल्युशन घेतला। अरे काय करता तो, मशानभूमी जायी, आनी मशानभूमीचा काय केला, मशानभूमीचा काय केला म्हणून तेणी चाळप। हेची जास्त जर कोणी याद करप जाल्यार मामा मांद्रे। आनी तेचे फाटल्यान आमी ताका विचारप, बाबा मशानभूमीचें कितें केलां? अरे मशानभूमी काय नाही। एकदां आमकां सोपटेन तेजे कडेन येयल्ले, जेनिफरा कडेन। तेन्ना आमकां आतां आमच्या ग्रुपाचेर खूब जाण लोक घालतात, कितें जाणा तुमी, की ही स्मशानभूमी पंचायतीन हेतून पंचायतीच्या सहकार्यान जाल्या,
मागीर आतां आमच्या हेणी सरळ हें केलें आपूण न्हू आमचे कडेसून जावंक ना म्हणून पण ते ग्रुपाचेर घालतात कितें जाणा तूं ते आमचे एफर्ट्स हातून जाली हेचे एफर्ट्स हातून जाली कोणाचे एफर्ट्स तेन्ना आमकां जेन्ना जेन्निफरा कडेन येयल्ले तेणी त्या टायमार आमकां 1035 स्क्वेअर मिटर ओवरऑली अशी दिल्लेली आनी ती हांगा न्हू थंयसर आनी थंयसर तो मामलेदाराचो मनीस येयलो तेन्ना लोकल कोंट्री येयलो आनी तुमकां हांव हांगा सोडचो ना म्हणून तुमी बरे तरेन हांगाचे वचा म्हणून आमी केले कित्याक आमचे कडेन पेपर वर्कच कांय नासले न्हू आतां आमचे कडेन कायदेशीर पेपर वर्क आहा आनी ते 2000 आहा म्हणटकच आता हे लोक जे पळय सांगता हेणी केले तेणी केले आणि सरकार हो कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटकच तेतून तुका तेणी केले आणि हेणी केले हो प्रश्नच उरना थंय आणि तुमचे कडेन तिचो प्रूफ काय ना 100% ही जी स्मशानभूमी एफर्ट जर कोणी घेतल्यात जाल्यार जीत भाईनच घेतल्यात कित्याक 2000ची ती 1035ची आसली पळय ती काय ना न्हू 2000चीच आहा ही 2000ची म्हणजे त्यांनी नवी प्रोसिजर तितून तो बरोबर येस सर नमस्कार आयज आमी मांद्रे जुलूस वाड्यार हांगासर स्मशानभुमीचे फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर येयले आमचे मदीं आहात आमचे गांवचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस तशेंच वॉर्ड मेंबर पंच मेंबर सगळे एक्स ZP आमचे श्री मांद्रेकर एक्स सरपंच सुभाष आसोलकर रमेश मामा आहात आनी इतर सगळे जाण खरंच आयज एक बरो दीस म्हणटात स्मशानभूमी केन्ना एक्चुली बरो दीस म्हणपाचो न्हू पूण बरो दीस कित्याक हे लॉंग पेंडींग इशू जो मांद्रे गांवान चालूच आसलो आनी तेका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केले पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाका दिसता बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशानभूमी आमकां जाय म्हणून हांगासर सो तेच्या उपरांत जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सगळ्यांनी पयलो म्हाजे कडेन प्रश्न घातलो स्मशानभूमी हांवें वेगळे आतां तुमी आनीक 3-4 म्हयन्यांनी पळयतले की बरे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात हांगा मांद्रे मतदारसंघात पूण ह्यो सेन्सिटीव इशू आसलो आनी ह्यो सगळ्यांत प्रायोरिटी आसलो तेका लागून हेच्या फाटल्यान कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून हे स्मशानभूमीक 2000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा तो रेव्हेन्यू लँडांत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा तेका कंटिन्युअस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो डिमार्केट करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत धाड म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वरां टायम लागलो आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले की 2000 स्क्वेअर मिटर आमकां हांगासर जमीन मेळिल्ली आसा स्मशानभूमी खातीर आनी ही स्मशानभूमी आतां ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन PWDक NOC दिल्ली आहा आनी MLA लेड फंडांतल्यान ऑलमोस्ट एप्रॉक्स एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 करोडाची सुमार स्मशानभूमी ही स्मशानभूमी कोणी म्हणटले स्मशानभूमी 1 कोटी मेरेन कित्याक काय म्हणून पूण ते रिजन इतलें काय हेतून सगळे फॅसिलिटीज जे विधी करपाचे आसतात उदकाचो इशू आसता म्हणजे जे विधी करपाक जे गोष्टी जाय ते सगळे गोष्टी हांगासर तुमकां उपलब्ध आसतले तेका लागून हे एस्टिमेट करप चालू केल्लो आहा ऑलरेडी आनी बेगिनात बेगीन 3-4 म्हयने भितर कामूय सुरवात जातले आनी हे एक बरे पैकी एक स्मशानभूमी मांद्रे पंचायती पुरतीच आसतली म्हणजे मांद्रे पंचायत मांद्रे गांव आसतले ते आनी सगळी रेडी केल्या उपरांत ती पंचायतीक हँडओव्हर करतले आमी सो मेंटेनन्स कितें आहा तें मागीर पंचायतीन करचें सो म्हाजी जबाबदारी आहा आयज अर्दी जबाबदारी जाल्ली आहा जागो आमी टेक ओव्हर केल्लो आसा आनी कंप्लिशन जाल्या उपरांत म्हाजी जबाबदारी सोंपतली मागीर पंचायतीची जबाबदारी तेंच्यांनी हँडल करून तेंच्यांनी मेंटेन करपाची गरज आसा परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा खूब कितकेशेच मिटिंग्स जाल्यात आनी म्हाज्या ऑफिसान म्हाका दिसता मंगळारचे एक मंगळार सोडल्यार दुसऱ्या मंगळारा सगळे सिनियर सिटीजन्स आमचे ज्येष्ठ नागरीक जे गांवचे आहात किंवा महिला आयज हांगा महिला येयल्यात ती जाल्यार येवन झगाडटली सारकी स्मशानभूमी आमकां केन्ना मेळटली काय म्हण रमेश मामान सुरवात केल्ली पयलेच श्री मांद्रेकरान पयलींच सुरवातीकूच सांगलेलें स्मशानभूमीचें लक्ष दिवंक जावंक जाय सो रमेश मामा येवन सगळ्या आख्या वाड्याक येवन झगाडटलो डेली जाता केन्ना जाता काय म्हणून सुभाष म्हणूंक लागला आपूण सफर जाला त्या टायमाचेर आपणाक त्रास भोगले आनी खंयच्या सरपंचाक ह्यो त्रास सोंसपाक जायना तेका लागून बेगिनात हें करपाक जाय सो ते प्रमाणे आयज जालें हे सक्सेसफूल जालें आनी हेच्या फाटल्यान म्हणल्यार फॉलोअप करप फायल मूव करप सगळे डिपार्टमेंट टेबल टू टेबल करप हे आमचें काम बरोबर आहा पूण हे
CMच्या सपोर्टा शिवाय जायना. म्हणून हांव सगळ्यात पयलीं सगळ्यांच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन तेंचे आसलेले आनी इवन म्हाका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान फोन केलो जी तुजी स्मशानभुमीचें जालें, हांव कॅबिनेट एप्रुवल जालें, हांवें थँक्यू म्हटलें आनी तेणी म्हाका परत म्हटलें थँक्यू आपणाक म्हणूं नाका रे म्हणूंक लागलो. ऑनरेबल आमच्या CMक म्हूण, कित्याक CM कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो, तुज्या खातीर करतालो म्हणून, आनी हे तेणें कॅबिनेटाक जावंकूच जाय म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे तेणी हें करून हाडलें. ताका लागून आख्ख्या मांद्रेच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता. काही आता एखादो कचरा प्रकल्प बी हाडपाचो काय ना, हे 2000 स्क्वेअर मिटरांतल्यान 1000 स्क्वेअर मिटर आमी कन्स्ट्रक्ट करतले स्मशानभूमी, एक्च्युअल स्मशानभूमी, जे सगळे फॅसिलिटीज भितर आसतले, म्हणजे लाकूड दवरपाक जावं, लाकडां दवरपाक, मागीर विधी करपाक आनी कितें इतर गोश्टी जे जे जाय ते रिक्वायरमेंट ते 1000 स्क्वेअर मिटर आसतले. 1000 स्क्वेअर मिटर आमी सायडीक दवरला, जो पार्किंग बीन लागतली, म्हणजे जेन्ना हांगासर अंतिम क्रिया करतात तेन्ना गाडयो येतात आनी पार्किंग, सो 1000 आमी पार्किंग दवरला, 1000 कन्स्ट्रक्शन सगळें जाता. जित बाबा, आणि एक प्रश्न, आता तुम्ही हातीन घेतलेले असतात जमीन, समजा आता मधी जर काहीतरी इश्यू झाले जाल्यार त्यांना दहन करूंक मेळटले. ऑलरेडी डिमार्केट केला लँड सर्वेन, डायरेक्टर पंचायतीन तांकां डिमार्केट करना, डिमार्केट शुक्रार दीस हांगा डिमार्केशन केला, म्युटेशन जाल्लें आहा. 114 डायरेक्टर पंचायतीचे 2000 स्क्वेअर मिटर 114 नांवूय येयल्लेलें आसा. आयज आमी हें कित्याक केलां, PWDंतल्यान जेन्ना टेंडरींग प्रोसेस जाता तेका कांयच न्हू म्हणल्यार वरसभर वयतले, आनी वरसभर आनी जर यदा कदाचित कितें जालें जाल्यार परत इश्यू जावंक जायना म्हणून आयज हे प्रायोरिटीचेर ह्यो जागो आयडेंटिफाय केला. सगळे स्थानीक हांगासर आहा, ह्यो आमचो जागो, ह्यो आमकां सरकारान स्मशानभुमीक दिल्लो आसा. आतां तो प्रोसेस 1 वर्स करी मेरेन कितें जावं शकता, ताका लागून म्हाज्या स्वताच्या खर्चान हांव आतां हांगासर एक शेड उबी करता. म्हणजे जर समज कितें जालें जाल्यार शेड एक प्रोविजन केल्लें आहा, कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगलां तूं बांदून काड, सो म्हाज्या स्वताच्या खर्चान सद्या शेड ही उबी करता. सो ही जागा आहा ती ऑलरेडी आमकां दिल्ली आहा, हँडओवर केल्ली. आणि फक्त सद्या पळय कशें आहा, रेडी जाल्या उपरांत हँडओवर जातली पंचायती कडेन, मागीर पंचायतीन डिसिजन घेवपाचें कितें करपाचें. दुसरी गोष्ट, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.